जमल्या सोम्या मंदिरात तुझ्या अर्घा दिवस उपकारान तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दीनपणी आज तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता आदार कृपा बेसावा शेता जमल्या सोम्या मंदिरान तुझ्या अर्घातीन उपकारान तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाचनो या मिसा वेळार तेक जावन अंतरलेल्या जुलियान पिंटो तिच्या आत्म्या पासून आमी मागया हे मिस्तिता क्लिफर्ड पिंटो आनी तिचे कुटाम तशेंच बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन लुसी फायस हे मिसाचो इरादो दिता तिचे पासून ती मागोवंकू आमी उगडास दवरचो. आज आमी प्राजीत काळाचो दुसरो आयतार संभ्रमतांव आनी आयच्या पाशवांच्या नियाळाक आमी जेजूक ताच्या मोगाळ शिसान जुदासान विकृत केल्लें तें घडीत नियाळ करतले हांव भोवून बिडिनो जुदासा बरी आमी जेजूक जायते फावटी विकृत केला ताका आमचो सोमी आनी सुडवणदार म्हणून आमच्या जिणेंत आमी वळखूंक ना जायते फावटी आमच्या जिविता द्वारे आमी हेरांक स्कांदल दिला सर आमची पातकां उगडास काडया सोम्यातून बक्षणे मागया नितळ काळजान नितळ मनान हें बलिदान अर्पूंक आमकांच आमी आयती करया. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची अंतस्करणां नितळ करून तुज्या मुखामळाचो परजळ बगूंक आमचो मेस्तांक पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्रात्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहम अब्राहम. जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वस मोरया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें तें देवान दाखयिल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सोरेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका झिलकुटान शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. सोरेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां. अशें उलयता सुरेस्पर, तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक
म्हाका भेटूंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्याच्या वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतता वाडयतलो तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजी संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो देवाचें उतार हें जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो हांव एक निर्मागी अशें हांव म्हणटना हांव बरवशानन सासलो सर्वेस्पराच्या दोल्या हुजीर ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो वै हांव तुजो साकर सर्वेस्परा तुजो साकर हांव तुज्या साकरनी सोपू म्हज्यो सांखल्यो तुवें मोडून उडयल्या हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो जेरुसलेमा तुझ्या शहराच्या मदगत सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या अंगणान सर्वेस्परा केल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां हुजीर हांव पाळतलो जिवंताच्या गावान सोम्या हुजीर हांव चलतलो जिवंताच्या गावांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो सांव पावलून रोमाकरान बरयल्ल्या पत्रांतले वसा भावा भयणीनो जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमकां सुमेस्ता पसत ताका सोण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण ती नितीमंत म्हूण देवस पैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो जिवंत जाला देवाच्या उजव्या बसला आनी आमचे पसत विनंती करता देवाचे उतार्ये देवाचे वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया प्रकाश बरीत कुपातावन बापाचो ताळो आयकून आयलो हो म्हज्या मोगाचो पूत ताचें तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया
सुमी तुमचे सवे आसो भाग्यवान जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता इतलें सांगून जेजून आपणा भितर खळवळून म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयान जेजून अशें म्हळें म्हणून कळनासतना शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेन तेंकून बसलोलो. कोणा विशयान तो अशें उलयलो म्हणून विचार म्हणून सिमांव पेद्रून ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदयाक कुशीन बागावन सुमया तो कोण म्हणून विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या पासून अशें म्हळें म्हणून जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसलेली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हणून थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेताच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. तवळ रात जाल्ली. देवाचे उतर हे म्हज्या बोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आदल्या आयतारा दिसा आमी जेजू मोळ्यान मागतना रगत घामेता ह्या मिस्तरा वयर नियाळ केल्लो. आनी आज त्या उपरांत कितें जालें त्या विशयान आमी नियाळ करता. जेजू मोळ्यांत मागतना रगत घमेल्या उपरांत थंयसर ताचो मोगाचो शीस जुदास आयलो. जेजूक ताणें उमो दिलो आनी त्या उपरांत थंयसर आसतले सोजेर ते जेजूक कैद करतात, ताका बांदतात आनी ताका श्रेश्ठ याजका मुखार व्हरतात. हें घडीत भोंवन भयणीनो आज आमी नियाळ करया. आयचो नियाळ जुदासा विशयान. नियाळ जुदासा विशयान म्हणटा आसतना एक गजाल सांगची गरजेची. आमी दोग या तेग सांगाता केदाळ्या मेळटा त्या वेळार थंयसर एकलो चवथो येता न्ही गे. थंयसर जेजू येना. जेजून म्हणलें खंय दोग या तेग म्हजे नवे सांगाता मेळटात तांचे मदेगात हांव आसा म्हणून. पूण आमी दोग या तेग सांगाता मेळटाना थंयसर चवथो येता ताच्या विशयांत आमी उलोवचें. ताका आमी स्केप गोट म्हणटा. स्केप गोटींग. बलिपशू बलयेची शेळी, ती बलयेची शेळी चवथी बलयेची शेळी ताच्या विशयान आमी सक्कड उलोवचें. उलोवन ताका वयर सकला म्हणसर चिर्न ताचें पोस्टमॉर्टम करन ताच्या विशयान फैसाल दिता, जजमेंट दिता. आमच्या विशयान आमी उलयना. आमच्या चुकी विशयांत, आमच्या अपराधा विशयांत या आमच्या अस्कतकाया विशयान उलयना. पूण ह्या तिसऱ्या विशयान ह्या चवथ्या विशयान उलोवन आमचें संभाशण थंय संपता. दीस इज आवर पास्ट टायम न्ही गे. जायते फावटी आमी असल्या एका खेळांत भाग घेता हेरां विशयान उलोवचें. पूण आज आमी जुदासा विशयान उलयता आसतना ताच्या चुकी विशयान मात्र उलयना. आमी सक्कड सोम्याचें आपोस्तल, सोम्यान आमकां विंसलां, सोम्यान आमकां धाडलां. त्या देखून आमचें मिसांव सुफळ करीचे तर आमकां थोडें शिकोवंक आसा त्या जुदासाच्या जिवितांत. जुदास कशें चुकोवन पडलो, कसली चूक ताणें केली. आमी ताका चुकीदार म्हणून ताचे विशयांत उलयना, बदलाक ताचे जिणेचें विश्लेशण करून आमी कशें जुदास जाता. आमच्या जिणेंत आमी कशें सोम्याचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करयत.
जुदासा बरी जायनासतना पूण ताचे तावन एक बरें आपुरबायाचें लिसांव शिकोवन आमी ताणें करूंक ना तल्लें करन कशें सोम्याचो पाटलावदार जावंक साध्य आसा त्या विशयान भोंवून बिडिनो आमी आज नियाळ करता. बरें, हांगासर जुदास म्हणलें नांव दिल्लें कोणी आसात गी? नांव घेतिल्लें कोणी आसात गी? हात वयर घाला पळया. कोणी म्हणे जुदास म्हणलें नांव घेतिल्लें कोणी आसात गी? कोणी ना. बरें, जुदास म्हणून तुमकां आपयतना तुमकां राग येनातले कोणी आसात गी? कोणी तुमकां जुदास म्हणून गाळी दिल्यार तुमकां राग येनासतना कांय भगनासतना तुमी रावतात गी? कोणी आसात गी? कोणी ना. तुमकां राग येता न्ही गी? तुमकां जुदास म्हणलें आपोवंक नाका, ह्या जुदासाचें नांव तुमकां दिवना, आमकां दिवना. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाय की जुदासा बरी जावंक नाका, आमकां जुदा बरी जावंक जाय. जुदा आनी एकलो जेजूचो शिस, मोगाचो शिस. आमकां सगळ्यांक जुदा बरी जावंक जाय, जुदासा बरी जावंक नाका. आमकां कोणाय की जुदासाचें नांव दिवंक ना. पूण थोडे फावटी आमी जुदासा बरी खंडीत जावन करता. तूं आनी हांव आमी सगळां ह्या जुदासाच्या पातकान पडटा, जेजू विकृत करता. कशें म्हणल्यार आमी थोडें विश्लेशण करून पळोवया. जुदासाच्यो चुकी 3 चुकी मात्र हांव काडटा आयच्या आमच्या नियाळाक. जुदासान केल्ल्यो 3 चुकी. पयल्यान पयलें भोंवून बिडिनो जुदासान कितें केलें? ताणें आपणाचीच खुशी केली, देवाची खुशी करूंक ना. जेजून ताका आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यान शिकयलें, तुजें राज येवं, देवाचें राज येवं, तुजी खुशी जावं म्हणून माग अशें म्हणून सांगलें. पूण ताणें कितें केलें? ताचीच खुशी केली. तो इल्लो आमसोरी, बडबडो, ताका इल्ली सोंसणीकाय उणी, फाल्यांचें आतांच जाय आनी आयच्या आतांच जाय अशें म्हणून ताचें एक हट. ताणें चिंतलें, जेजूक जर तर धर्म दिल्यार तो अजाप कर न, कुर्सार तावन सकला देंवतलो या ताच्या दुस्मनांक नाश करतलो आनी तांकां रोमांकारांत सुटका दितलो अशें म्हणून ताची जावन आसली अभिप्राय. पळया, इस्रायलीत या इस्रायल पर्जा ही धणसल्ली पर्जा, पर्सिक्युटेड नेशन म्हणून आमी म्हणी. कित्याक म्हळ्यार सुरवेर सुमार 500 वर्सां, लगभग 500 वर्सां ते इजिप्तांत आसले. थंयसर इजिप्तकारांनी तांकां गुलामपणांत दवरलें. त्या उपरांत असिरियाकारान तांकां बंदीत केलें, या तांकां बंदडेक व्हेलें. त्या उपरांत पर्शियाचे आयले, त्या उपरांत बाबिलोनियाचे आयले, त्या उपरांत ग्रेक आयले, ग्रीस देशाचे ग्रेक आयले आनी निमाणे जेजूच्या काळार रोमाकार आयले. तांकां तांणी बंदडेन दवरले, तांकां तांणी सूंक दिजें पडलें. धणसल्ली पर्जा देखून ही पर्जा सुटकेक आशेताली. कोण आमकां सुटका दीत? दाविदा बरीच एक राय येतलो, तो आमकां आमच्या गुलामपणांतले सोडयतलो, आमकां सुटका दितलो, आमकां राजकीय सुटका मेळटली अशें म्हणून ते चिंताले. त्या चिंतपाचो जावन आसलो आमचो जुदास. जेजून ताका जायते फावटी ताचें मिसांव शिकयल्लें. आपूण कोण, आपूण कित्याक आयलां, आपणाचें मिसांव कसलें तें ताका शिकयल्लें. पूण ताणें गण्य करूंक ना. ताका ताची खुशी करूंक जाय आसली. ताका जेजूचें आयकूंक सोंसणीकाय नातली. जेजू कशें म्हणी करन आपणाचें रास तापूंक हांवें ताका प्रेरीत करीत जाय अशें म्हणून जावन आसली जुदासाच्यो आशा. देखून तो जेजूक विकृत करूंक तयार जाता. म्हणून बिडिनो, ही आमी करची एक सूख. जुदासा बरी आमी जायते फुडें जेजू विकृत करता. केदाळा म्हजी खुशी, म्हजी प्लॅन, म्हजी येवजण देवान जारी करीचे. सोम्या, हांव बरें शिकता, व्हडली डिग्री जोडटा, त्या उपरांत 2 वर्सां काम करता, एक व्हडलें घर बांदता, त्या उपरांत काजर जाता, 2 भुरग्यांक सांगाता, संतोशान जियेता. हें म्हजें प्लॅन, तूं जारी कर. असली जायतीं प्लॅनां घालता हांव, आमी योजना घालता हांव, मांडण्यो घालता हांव आनी देवाक सांगता हांव, तूं आतां जारी कर. ती म्हजी खुशी, तूं जारी कर. ही चूक आमी करची.
ही सूख जुदासान केली. पूण इसाया प्रवादी आमकां जागयता, देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय, देवाची खुशी आमची खुशी न्हय. जायते फावटी ती तदविरोध आसता. देखून आमी चड आनी चड देवाची खुशी समजूंक प्रयत्न करीचे. देवाची खुशी कितें? सोम्या तूं कितें खुशी उरताय तें हांव करतां. हांव तुजो आपोस्तल, तुवें म्हाका धाडिल्लें, हांवें विंचरलें न्ही तुका, तुवें म्हाका विंचरलें. जर तर तुवें म्हाका विंचलाय, तुवें म्हाका एक मिसांव दिलाय, त्या मिसांवाक म्हाका तूं धाडटाय, तें मिसांव कसं जालें म्हाका शिकय. अशें म्हणून हांवें मागण्यान जावं दी, या कावन्सिलिंगान जावं दी, आमी केदाळा देवाची खुशी समजता, ती करता, त्या दाळा आमकां संतोश मेळटा, त्या दाळा आमकां आमी देवाची खुशी करता, देवाच्या वाटेन आमी चलता. दुसरी सूख भावनो भयणीनो जुदासान केल्ली, ताचें आबलेशपण. आबलेशपण, तो आबलेशी मनीस, ताका एक व्हडली जबाबदारी दिल्ली. तो इकॉनॉमर म्हूण आमी म्हणयात, जेजूच्या त्या पंगडाचो, आपोस्तलांच्या पंगडाचो तो इकॉनॉमर. पयशांची चिरी ताच्या हातांत आसली. आनी जो हांव म्हणटा तो कितें करतालो, त्या कॉमन फंडांतले पयशे आपणाच्या गरजांक उपयोग करतालो. पळया, पयशांचो मोग जायते फावटी आमकां नासाक व्हरून पावयता. पयशे बरे, देवान ते केल्ले, आमकां गरजेचे, पूण पयशे सर्वस्व न्हय. जेजून जायते फावटी पयशा विशांत आपोस्तलांक जागयल्ले. भागी तुमी दुर्बळे, तुमचे जावन आसा सर्गीचे राज म्हूण जेजून सांगल्ले. एका ग्रेस्त मनशाक सुवेच्या बिरड्यांतल्यान एका कर्याक सयत भितर सरयत, पूण ग्रेस्त मनशाक वचोंक जायना अशें म्हणून जेजून शिकयल्लें. लाजरासाची आनी त्या दुबळ्या मनशाची, दुबळ्या लाजरासाची ताणें एक ओपार सांगल्ली. ग्रेस्त मनशाची आनी त्या दुबळ्या लाजरासाची ओपार सांगल्ली. जायते फावटी जेजून ग्रेस्तकाये विशान जागवणी दिल्ली, पूण आबलेशी जुदास ह्या एका तेंतेसांवाक बली जाता आनी पयशाच्या मोगार पडटा. केवळ 30 रुपयांच्या नाणयांक, तशें म्हळ्यार सादारण तांचे 85 रुपया जातात, त्या 85 रुपयांक जेजूक तो विक्रीत करता. केदाळा जेजू सरशीन एकली बायल मनीस येवन तें सुगंध द्रव्य तिणें हाडिल्लें. जेजूच्या पांयार वतून केंसांनी तें पुसून, केंसांनी ते ताचे पांय पुसून जेजूक ती मान करता, आपणाचे फातक रडटा. तो जुदास म्हणटा, कितलो विबाड, हो पयशांचो विबाड, ते पयशे दुबळ्यांक दिल्ले जाल्यार कितले बरें आसता आसलें अशें म्हूण तो म्हणटा. आनी तक्षणा सांजू हांव वांजलिस्त म्हणटा, ताणें दुबळ्याच्या मोगान ताणें तशें केल्लें न्हय, तशें म्हणलें न्हय, पूण ताका पयशांचो चड मोग आसलो. तो त्या चिरयेन तावन पयशे आपणाच्या गरजांक उपयोग करतालो अशें म्हणून तो सांगता. भोवून भयणीनो, जायते फावटी आमचो आबलेस आमकां नासाक व्हरून पावयता. सोम्याचे पाटलावदार जाल्ले आमी, सोम्यान आमकां कितें शिकयलें? आमकां ताणें दोग जाण सांगाता वसा म्हणून, दोगांची मनां सांगाता सोंदीत, पूण जुदास एकलोच एकसुरोस गेलो. ताणें कितें केलें तें कोणाय कळोवंक नातलें. निमाणी घडी पर्यंत कोणाकच ताणें केल्लें कळीत नातलें. तो एकसुरोच गेलो. 2 दगले व्हरनाकात, 2 जोडी वाणो व्हरनाकात अशें म्हणून सोम्यान तांकां थाकीत दिल्ली सुवार्ता परगट करूंक वेता आसतना. पूण पयशांच्या मोगाक जुदास भुल्लो आनी जेजूक निमाणें ताणें विक्रीत केलें. आमी सोम्याची पाटलावदारां हो एक विशय सारको समजवया. सकट वस्तू सोम्यान आमकां दिल्ल्यो, आमच्या उपयोगा खातीर त्यो दिल्ल्यो, हो दुडू, हे पयशे, ह्या संवसारांतल्यो सर्व वस्तू, व्यक्ती जावं की पुरो, ह्यो पुरो सोम्यान आमकां दिल्ल्यो. पूण केदाळ आमी ताका चिडकोन रावता, अडसून रावता, वी रिमेन एटॅच टू दीज थिंग्स. आमकां उबोवंक जायना सोम्या सरशी. आमी ह्या संवसारांत आसता, सोम्या सरशी आमकां वचोंक जायना. पूण हें सकट सोम्यान आमकां दिल्लें सोम्याच्या
खुशे प्रमाणे आमी केदाळा उपयोग करता त्या दाळा आमकां ह्या संवसारी वस्तूंत सुटका मेळटा भोवून बिडिनो त्या वेळार आमी सोम्याची खुशी करता. आनी तिसरी चूक ह्या जुदासान आदारली ताजें निराशपण. तो निराश जालो न्ही. जेजू विक्रीत केल्या उपरांत तो निराश जालो आनी वचून ताणें गळपास घेतलो. पूण जेजून कितले पोटी सांगो ना, देव बोगसाणे सोबा पळय तो सगळ्यांक बक्षिता. 7 पोटी न्ही, 770 पोटी तो बक्षिता. जेजून ती आपरुबायची ओपार सांगली, वेचीक पुताची ओपार. तो पूत सगळें विभाड करून आयिल्लो ताका त्या बापायन ताच्या बापायन बक्षिलें. जेजूनच बऱ्या गवळ्याची ओपार सांगली, कसो तो बरो गवळी 9 शेळयांक सांडून एका सांडलेल्या शेळयेक सोदून येता. त्या शेळयेक आपणाच्या खांदार घालून पाटी हिंडाक आपण हाडून येता अशें म्हणून जेजूनच ओपार सांगली. जेजून त्या स्त्रियेची नाण्याक सोदून वेच्या त्या स्त्रियेची ओपार सांगली. जायते पडी जेजून ही बोगसाण्याची शिकवण दिल्ली शिसांक. पूण जुदास हे शिकवणेक कान दिना. ताका ती शिकवण त्या घडये उगडासाक येना. निमाणें ताणें जेजूक उमो दितना जेजून ताका इश्टा म्हणलें. दुस्मना म्हणून ताका पयस करूंक ना. इश्टा अशें तूं करताय गे, एका उम्यान देवपुताक विक्रीत करताय गे म्हूण जेजून ताका विचारलें. तेंय ताका उगडासाक येना. बोगसाण्याचेर तो पात येना. पळया पेद्रुनी जुदासा बरीच केल्लें. पेद्रुनी जेजूक 3 पोटी नेगार केल्लें. पूण पेद्रून कितें केलें? जेजूक पळयलें न्ही गे. तो आपणाचें पाप रोडलो. तक्षण जेजून ताका बक्षिलें आनी ताका इगर्ज मातेचो पयलो पाप साहेब केलो. जर तर जुदासानी फाटी येवन जेजूचें बोगसाणें मागलें जाल्यार, जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हजी चूक जाली म्हणून सांगलें जाल्यार तो आज व्हडलो धर्मदूत जातो आसलो. ताचें फेस्त आमी समरते आसल्या, आमी सकट ताचें नांव दवरते आसल्या कोण ना. पूण तो फाटी आयलो ना. निराश जालो, निराशपणान बुडलो, देदेस्पोर जालो. गळपास ताणें घेतलो आनी गळपास तुटोवन सकला पडोवन पोट फुटोवन मेलो अशें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. भोवून बिडिनो हे एक निराशपणाचें पातक आमी आदारता मस्त पोटी. आमी सोम्याचे पाटलावदार, आमी क्रिस्तांवांनी केन्नाच निराश जावंक नजो. जीव घात म्हणलो आयकूंकच नजो क्रिस्तांव मदें. हेर धर्माचें तें करून दीत, पूण आमी न्ही. कित्याक आमचो धर्म बरवोश असो धर्म. आमकां केदाळे बरवोसो आसा. सोम्यान आमकां दिल्ले ते संकश्ट आमच्या बरेपणा खातीर. देव 8 गिटार नीट बरोवंक शकता. जें कितें तो आमकां करता तें आमच्या फायद्याक. तातूंत ताची योजना आसा, ताची मांडणी आसा. तें म्हज्या फायद्याक पडटलें, इगर्ज मदेच्या फायद्याक पडटलें, हेरांच्या फायद्याक पडटलें. हांवें कस सोंसचें म्हज्याच बऱ्यापणा खातीर अशें म्हणून आमी केदाळ चिंता. त्या दाळा आमी जुदासा बरी जायना, निराशी जायना. बदलाक आमी सोम्याचे खरे पाटलावदार जाता. तर आज आमी ह्या पाशांवाच्या नियाळा वेळार ह्या जुदासाच्यो 3 चुकी चुकोवंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें देवाची खुशी करूंक आमी बेसाडया, आमची खुशी न्ही. दुसऱ्यान बरोवन बिडिनो आमी आमच्या जिवितांत आमचो अभ्लेस सांडया. कित्याक हांव अडसून रावलां, जावं पयशांक, पदवेक या हेर कित्या वस्तूंक हांव लोबदोन रावलां. ती लोबदोणी आमी पयस करया. आमी त्या लबदणेंत सुटका जोडया, फ्री जावया. निमाणें निराशपणान आमी बुडचें न्ही. आमी सदांच बरवोसून आसचें. सोम्यान आमकां कितले कस जाल्यारय तो निमाणें आमकां सांडून घालिना. जेजूक ताणें सांडून घालें ना न्ही गी. तो कुर्सार मेलो खंडीत जावन, पूण त्या उपरांत ताका इनामांतलें इनाम ताणें दिलें. तो पुनर्जीवन जालो. आमकां ताणें पुनर्जीवनपण बसयलां. त्या पुनर्जीवनपणाचेर पात येवन भोवून बिडिनो आमकां आयले सर कश्ट आमी फूड करया. धैर्यान त्या कुर्साच्या अशीर वाटेंतल्यान चलया. तवळ आमी खरे धर्मदूत जातले. हांव निमाणें
आमी आमच्या जिणेंत कशें ह्या जुदासाची रुपां घेता. जुदासाची आधुनीक रुपां अशीं आसात भोवन आनी भयणीनो. थोड्या फायद्या खातीर देवाचें नांव आमी पाड करचें, हेरांचें नांव आमी पाड करचें. उतर प्रायर आवय बापायक बेस्टावन आनी बनावन तांची दसकत घेवन तांची आस्त आपल्याच नांवार करची. थोड्या जाग्या पासून घडीचे फातर बदलूंचे, कामाच्या जाग्यार वस्तू पयशे सोडचे, पाटी दिता म्हूण रीण घेवन खेळोवचें, चडीत वाड दिता म्हूण असल आनी वाड दिनासतना रावचें, मोगाचो नाटक करन फायदो जोडन हात सोडचे, खाजरी तशें धार्मीक बेसाचे कायदे पाळिनासतना घात करचो, कामाची आशा दाखोवन वेशाघरांनी चलयांक विकचें, विजा दिता म्हणून पयशे घेवन सतावचें, इश्टागतीच्या नांवान दुरापान आमाल ह्या मादक द्रव्यां से वताय करची, भुरग्यांक हेर सगळें दिवन आत्मीक संगती तावन वंचीत करची, भुरग्यांनी आवय बापायचे पयशे दुरुपयोग करचे, वयवटांत भागीदार जावन लुकसाण करन आमच्या पार्टनराक बुडोवचें. अशें जायत्या रितींनी आमी आमच्या जिवितांत जुदासा बरी जाता. तर आज आमी मागया हें जुदासाचें रूप आमचें तें आसचें आमी पयस कर. चड आनी चड आमी जुदा बरी जावंक, जेजूचे खरें आपोस्तल जावंक तस सुमी आमकां कुमो करूं दी म्हणून आतां एक घडीभर मौनपणी मागया. मोगळा जेजू, तुका विकृत केल्ल्या तुज्या धर्मदुता जुदासाक तुवें इश्टा म्हण आपयलें. जेजू, बरें केल्ल्यांक केन्नाच वायट करूंक म्हाका सोडिनाका. तुज्यो वाटो म्हज्यो करतना वस्तूंचो व्यक्तींचो म्हज्याच हंकारी चिंतपाचो आबलेस म्हाका सांडूंक तूं कुमो कर. कितलो पातकी जाल्यारय निराशी जायनासतना तुजेर बरो वचून फाटीं येवन म्हजी चूक ओपून नवें जिवीत हांवें जिवंक तूं म्हाका कुमो कर. तुजो खरो धर्मदूत म्हाका कर आनी म्हज्या नांवें तुजी सुवार्ता, ती मोगाची, शांतेची, सहजकायेची सुवार्ता सगळ्यान पाशार सगळ्यांनी विस्तारो. आमेन. सर्व आमी उबी रावया आनी आमचो बोवाट परगट उच्चारया. सदमंता देवाक, सर्पदा देवाक विचार आसतना म्हणजे क्रिस्ताक चेकलाच पुताक सुमियाक सोपोविदत मेवरी गर्भे समोलो ओंकार मरिदान सोलमोलो वॉन्स प्लत कालताने कस असले ताका पुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन सलो सकाळत सोडलो सरपुरगदार देव पुच्या उजो बसला धांची मेल्ल्यांची मनसुबे करूं येतलो सदमंता या तदलोय पयसुबे गुप्तांचो एकदार भोवन बिडीनो जेजून आमकां बसयला मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून बरोवशान आनी बोवाडटान सर आमची पातकां सर आमची त्या सावां सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या जिवितान निराशी जायनासतना सदांच आमचो बोवाड सोम्या तें कोणसोन दवरून आमच्या जिवितान कुर्साची अशी वाट चलोवंक जाय अशी कृपा जेजूतान आतां मागून घेवया. राजकीय फुडाऱ्यांनी तुज्या राजान चलचे बरी सताचे शांतीचे समाधानाचे आनी नितीचे राज बांदून हाडूंक बऱ्या गवळ्या सारक्या मुखेलपणाच्या स्पिरितान तांकां बर फुडें येवच्या एलिसावान मनशापणाचे मुखेली लाभय म्हूण मागता. विविध पिडेक लागून खंतीन आनी निराशपणान आसच्या सर पिडेस्तांनी पिडेतावन सुटका जोडून बऱ्या भलायके तेवशीं रुपांतर जावं तांकां तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. शैक्षणिक वर्साची अंतिम परीक्षा बरोवचे तयारेर आसच्या सर विद्यार्थींनी बरोवच्या परीक्षेचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांचो फुडार बरवशान बर म्हूण मागता. तुज्या पुताच्यो साक्षी जावन संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी सुवार्ता परगट करच्या सर्वांक तुजे कृपेन बर प्रत्येक जावन मंगळूर दिएसजीन हातीं घेतिल्लें सामे आनी हेर मिसावां सुफळ कर म्हूण मागता. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजार चलिल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे जिणेन रुपांतर जावं
बक्षण्याच्या आणि सेवेच्या मनोभावान क्रिस्ता प्रगट करून कृपा लाभय म्हण मागता. प्रितीवन बाप्पा, ही आमची मागणी आणि जायती मागणी आमच्या काळजाच्या गुणांत आसात. आमी उसारली आनी उसारूंक नातली मागणी तूं आयक. जें कितें आमच्या आत्मीक जिणयेक फायद्याचें तें आमकां फोव कर आनी सदांच खुर्साच्या शिरवाटेन सोलोंक तूं आमकां कुमोक कर, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. उंडोवान हाडनामी आयल्या अत्रेगान ओपून दिता घालतुतांचे काणिकाचे पापा तुजे दैवीक बेसां घालतुतांचे काणिकाचे पापा तुजे दैवीक बेसां मोगाळ बाप्पा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बाप्पा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. भोवनो आनी भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हे अर्गां बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. आपल्या मनांतले महिमेन आमच्या नक्की पयसपेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन विश्वासी देवा, तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विश्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो, तसोच तुवें तुज्या पुरबायाच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय. बागार उतरां चिंतनावर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका कुर्साच्या मरणाक सोडून दिलोय. हो तुजो परिमीत मोग वळखून तुज्या पुतान कुर्साचे वेदीर केल्लें तें बलिदान आमी तुका आतां समर्पितांव आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचो सुजीव, जावं तुजे साकरेक आमचीं भुरगीं बाळां, जावं हेर कितेंय तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीन करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो काळ सोडवणेचो आमच्यो वनवण्यो धामून दवरून तुजी चाकर करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बहळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक, सरानांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून आतां सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान एकाच ताळ्यान आमी तुजी स्तुती भक्तीन गायता. दरबारांचो सर्वेस
परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. तो पराधीन जालो ते राती आपल्या पवित्र हातांनी ताणें उडो घेतलो तुका आपल्या सरपोतबेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी अशें मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें अशें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारुतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. Pavartatsu good purgatoryam. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता तुझे जीवनपण आमी करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवी दिवचो उणो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजा वयली सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एका मनाचे आनी एका काळजाची कर म्हूण एकठांय म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पुवी सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमचे भगवन बापा लुईस पावलो आमचे गोळी बापा सगळीं ह्या सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून आमच्या आदी सोडून गेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन सरल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगात हजर आसल्या सर भाऊ भयणीची काकुळट कर म्हूण आमी मागता
अंकार मरी देवाची माय संगाती भगीवन जुजे तुजो पती भगीवन दुर्बदूतांनी सर्व काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमी सुमेस्ता आमच्या मोगाळ बापाची मोगाळ भुरगीं ताचे थंय सदांच विश्वास दवरून खुर्साच्या शिरवाट्यान चलोवंक आदार मागून ताणें शिकयल्लें पुरबायचें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयलां बक्षिता तशें आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परस सर्व वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशनांतली कधी दुखींतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरोवशें तेलांक आमकां तुजे उदार खाकुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजें समाधान तुमकां दिता म्हण सुमी आमच्या पातकांचें तूं पळय नाका बदलाक तुजे वयर दवरल्या कारण बावर तुजेर बरोवशें मोगाचें दयाळ दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचें सवें आसो माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची सुमी जेजू क्रिस्ताची कुडन रगतात आमी सेवंक वेता ती आमची जडती आनी ख्यास्तडीन जावं तुका सवले उरवी आमच्या कुडी आत्म्याक बरी भलायकी फावस हांव पळय भोवरून बिडिनो हो जावन आसा जेजू जुदासान विकृत केल्लो पूण आमकां सुमेस्तांक काळजांत थावन बुकसूंसो देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुमचे भितर म्हाका फावना भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडून रगतात आमकां ससाच्या जिविताक सांबाळून Undo civitaso, usual sonsaraso, somi Gesù muso. Deivic canan poso, atmic tan vaganso, ec matraso moso. Gesù, Gloria Boria, Divino Divit Maca. Gesù, Christa Cărea, dă-n tu pau Maca. प्रार्थुया भो दयाळा बापा तूं आपयताय तांकां मोगान आपयताय आनी तूं बसयताय तें आमकां फावो नासलेलें तुजें मोगाचें देणें तुज्या स्प्रितीवोन पुता सारकी कुडी आत्म्यान पवित्र दी महिमेवोन जावंक तूं आमकां आपयताय आनी हें आमोलीक देणें तुमच आमकां फावो करतलोय म्हणून बसयताय तुज्या आपोवण्या प्रमाणे जिवंक ह्या पवित्र काळार अदीक व्हडे उमेदीन प्रयत्न करूंक आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज जोडूं आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सोमी तुमचे सभे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं Amen.
बसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उडूपकार